नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंड्या पोटवेंचणुकेचे भाजपाचे जैत निश्चित. पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात भरतली रिती आशिल्ली सुवात. मुख्यमंत्र्याची माहिती. राज्यात 8 दीस पावतलो इतलो पेट्रोलाचो आसा सांठो. लोकांनी पेट्रोल पंपांचेर करची न्हय गर्दी. एलपीजी सिलिंडरांची राज्यात ना कमतरताय. मुख्यमंत्री सावंतान केले स्पष्ट. कळंगूट दर्यार शेकात बसपा वयल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान एका पर्यटकाचेर केलो जीव घेणो हल्लो. पर्यटक गंभीर जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल. पुलिसांनी केली 2 जाणांक अटक. बुधवारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका. म्हजे घर येवजणेचे अर्ज सादर करपा खातीर वाडयल्या 1 वर्साची मुजत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39A खाला साखळीच्या जमीन रूपांतरणाचो प्रस्ताव कलतले रद्द. संबंधित मंत्र्याकडेन केल्या चर्चा. मुख्यमंत्र्याची मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत माहिती. आणि फोंड्या पोटवेंचणुकेचे आपाचे उमेदवार गितेश नायकाचो वेंचणूक अधिकाऱ्यान स्विकारलो उमेदवारी अर्ज. गितेशान प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्ल्याचो आरोप करीत उमेदवारीक घेतिल्लो आक्षेप. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसा. पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात रिती आशिल्ली सुवात भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाले उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली. सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद तशेंच मंत्रिमंडळात एक सुवात खाली आसा. हे खातीरूच आतां फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 4 मेक जातलो. ह्या पोटवेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसून निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात रिती आशिल्ली सुवात भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय जनता पार्टी सिरियसली इलेक्शनान आसा. त्या खातीर आमी जी इलेक्शन 100% जिखतले. ताज्या उपरांत पोर्टफोलिओ एक वेकंट आसा. तो पोर्टफोलिओ ऑटोमॅटिकली भरतलो. तो इलेक्शना खातीर दवरला न्ही. हांवें सांगला की मिनिस्ट्रल बस जी भरपाक जाय ती भरतले म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात पेट्रोल तशेंच एलपीजी सिलिंडराची कमतरताय ना. 8 दीस पावतलो इतलो पेट्रोलाचो सांठो आसा. लोकांनी पेट्रोल पंपांचेर लायनी लावच्यो न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. राज्यात सिलिंडरांची कमतरताय ना. लोकांनी हुस्को करचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. राज्यात लोकां मदीं पेट्रोल तशेंच एलपीजी गॅस सिलिंडरा वयल्यान कोफुसांव सुरू जालां. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. अखाती देशातल्या युद्धाच्या फाटभुंयेर राज्यात लोकां मदीं पेट्रोल तशेंच एलपीजी गॅस सिलिंडरा वयल्यान हुस्को निर्माण जाला. वाडट्या तणावांतल्यान लोकां मदीं इंधनाच्या उणावाची भिरांत पातळ्ळ्या. हाका लागून म्हापशा सयत राज्यांतल्या हेर कांय पेट्रोल पंपाचेर लोकांची गर्दी दिसून आयली. दुसरे वटेन एका म्हयन्या पयलीं बुकींग करून लेगीत एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणात कळाव जाल्ल्यान कळंगूटच्या थळाव्यांनी सिलिंडर दुकानां भायर निशेध केलो. सिलिंडराच्या उणावाक लागून दिसपट्ट्या रांदपाच्या वावरात व्हडा प्रमाणात आडमेळी येतात अशें लोकांचें म्हणणें. हाका लागून कळंगूट सिलिंडर दुकानां भायर तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. हे विशीं कळंगूट पंचायतीत सरपंच आमदार मायकल लोबो तशेंच हेर अधिकाऱ्यांची जोड बसका जाली. आणि त्यांच्यानी एजन्सीन अश्युरन्स दिल्ले की आम्ही येता ते विकान सगल्यांक घराकडे सिलिंडर मेळटले म्हणून. सो जेन्ना लोकूय मानून घेतले की बरें ओके सगल्यांक दितले म्हणून कोण गोड्डी काय करचो ना म्हणून. आता 10 दीस जाले यांचे आख्खो पळय रूट हा पळय खंयचो एकूय रूट फॉलो करूंक ना तेंच्यांनी. सरपंच म्हणटा स्वताक आपल्याकूच सिलिंडर मेळोंक ना म्हणून तो आमच्या वांगडा आयज उबो आहा लायनीन.
बॅकलॉग आता क्लियर करतले. फक्त लोकांनी आमकां गायड करपाक बाबा ते एरियेतले लोक ते येतात काय भायल्या एरियेतले लोक येतात तांकां क्लियर करून तुमी आमकां हेल्प करपाक जाय. लोकांनी लोकांचे पॅनीक वाडलेल्या, बुकींग सुबेज जालेल्या, ताका लागून शॉर्ट ऑफ फॉल जाल्ल्या, ताका लागून त्या लोकांचे पॅनीक वाडलेले. मग पयलीं कोणी बुकींग केल्लो तांकां सुद्दां अजून पावूंक ना अशें म्हणून लोकांनी प्रोटेस्ट केलो आज. तेच जाल्लो आतां. वाड्यार वयता लोक फुडे येता आनी गाडी कडेन सगळे सिलिंडर व्हरून कापार फुडें आमी गाडीत व्हरोंक पावना. डिलिव्हर करिनासतना तुम्ही ते डिलिव्हर्ड म्हणून मेसेजी धाडटात ते कशें जाता? एक पडला आसलें. सगळ्यांक पडलंय ते. म्हणजे सोडा इर्सान कांयच जावंक ना. पण नॉन गोवन्स आहा तांकां मेवले पयले. हांव म्हणना ते हांगासर रावता पूण तांकांय मेवंक जाय. पूण आमी स्वता गोंयकार हांगा आसा, कोंगोटकार आहा, तांकां दियात न्हू पयले. आमच्या वाड्यांनी हे खंयच्याच वाड्यान पावले. लायनीक रावले. इवन हांव लायनीक रावलो सिलिंडर घेवपाक, आमचे सिलिंडर घेवन. आतां थिचोर सिलिंडराचे भायर हे करता सुवात ना, सो आमी रस्त्यार रावले. रस्त्यार रावन ते तांकां लिस्ट बॉदर्ड हाडले. Panic situation in the Gulf, but in the Middle East, that is why we are suffering. Level best to see that all cylinders everybody gets. लोकांक सिलिंडर जाय वाड्यांनी. सद्याक सारखे घरान चुली कडेन पासून हाडून तरी दिवंक मेवचे ना, पण तेंच्या घरा भायर तरी पावपाचो आमी प्रयत्न करतले आता ह्या 4 दिसांनी. मजगतीं राज्यांत पेट्रोलाचो उणाव ना. 8 दीस पावतलो इतलो पेट्रोलाचो सांठो आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. इंधनाची कमतरताय ना. लोकांनी पेट्रोल पंपाचेर गर्दी करची न्हय. तशेंच LPG सिलिंडराची राज्यांत कमतरताय ना म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. LPG आणि ह्या वेळेर इट इज एन जस्ट सगळ्या पब्लिकाकूय तुमच्या मार्फत कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां की LPG डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही. ओके, व्यवस्थीत रित्या LPG सिलिंडर्स जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी PNG हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें. तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या ती सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलात एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तांचो कोटा 40%चेर पावतलो आनी तांकां स्मूथली सप्लाय सगळ्यांक जातली. तिसरी गजाल, वगीच पेट्रोल पंपाचेर 1-1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकूल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको एवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा कंटिन्युअसली आनी म्हाका दिसता फुडल्या 8 दिसाच्या भितर बाकीचोय उरलेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ताज्या खातीर वगीच आपल्यो टाकयो फूल करपा खातीर आनी ती कॅन घेवन लोकांनी वचून गॅस पंपाच्या हेजेर उबे रावपाची कोणी गरज ना. सेक्रेटरी सिव्हील सप्लाय मिस्टर गडकर ही इज पर्सनली मॉनिटरींग. जर कोणाक तशी कंप्लेन सुद्दां आसत जाल्यार तेंच्यांनी गडकरा कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय केल्यार जाता. ही पर्सनली मॉनिटर करता. त्याची तेंचें बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसाच्या भितर 15 दिसाच्या भितर तांकां सिलिंडर दिवपाक जाय. तो 15 दिसाच्या भितर सिलिंडर तांकां मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेकात बसतना जाल्ल्या वादांतल्यान एका बंगळूरच्या पर्यटकाचेर शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात 42 वर्साचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून 2 जाणांक अटक केल्या. मजगतीं पर्यटन खात्यान प्लॅनेट गोवा शेकाचो परवानो निलंबीत केलो. गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जायत आसा. कांय बंगळूरचे पर्यटक गोंयांत कलंगूट दर्यार भोंवणे खातीर आयिल्ले. मंगळारा हे पर्यटक एका शेकात गेले. तेन्ना शेकात बसतना शेकाच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा पर्यटकांचो वाद जालो. हे वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगडेच जाले. झगडी इतली खर जाली की शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका पर्यटकाचेर जीवघेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो पर्यटक गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगतीं पर्यटकांचेर जावपी अशा प्रकारच्या घडणुकांक लागून गोंयच्या सुरक्षे वेवस्थेचेर परतून एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. दनपारां आमकां कॉल येयले की आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम TPO टुरिस्ट पुलीस युनिट आहा पळय आमचो कलंगूट. तेंचे कडच्यान कॉल येयले की कलंगूट बिचार झगडी जाल्या म्हणून. आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आमी ऑलरेडी इंजर्डांकूय शिफ्ट केल्या म्हणून TSC कांदोळे. मागीर त्या कॉला उपरांत आमी आमचे स्टाफ धाडले कलंगूट पुलिसांत. आमी व्हेरीफाय केले. व्हेरीफाय केल्या कळ्ळें की
फायट वॉज बिटवीन द स्टाफ ऑफ द शेड गोवा प्लॅनेट आणि टुरिस्ट पीपल. मागीर जेन्ना तांकां टुरिस्टांक हांगा हाडले तांकां तेंचें मेडिकल केलें आमी. मागीर तितूंतलो एकट्यान कंप्लेंट दिली. त्या कंप्लेनीचेर आमी काल राती ऑफेन्स रजिस्टर केला. वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर अँड इन दीस ऑफेन्स 2 people हॅव बीन अरेस्टेड. 2 स्टाफ ते शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्ल्या अँड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. एक्झॅक्ट इन्सिडंट म्हटल्यार हे टुरिस्ट जे येयल्ले पळय ते न्हावपाक गेल्ले आनी तितूंतलो एकटो तेंचो थंय बेड्स आसता पळय थंयसर बसलेलो. मागीर जो ल्हान 2-3 जाण वयर सरले आनी तितूंतले एकट्याचे कोण तरी तेंचो गेस्टा भितरलो एक मनीस ह्या स्टाफांकडे गेलो कितें तरी विचारपाक. तेन्ना थंयसर तेंचे वर्बल आर्ग्युमेंट्स जाले. मागीर तेंच्यांनी एकामेकाक कितें पुश केलो म्हणून बाकीचे स्टाफ येयले आनी मागीर सगळे क्लॅशीस जाले. ते थंय एकट्यान सांगला की आमी पितना म्हणपाक लागलो. मागीर जेन्ना तांकां हांगा हाडले पूण तेंचे ब्रेथाक वास मारतालो. दे हॅड कन्झ्युम अल्कोहॉल. And what about the Sheikh staff? शेक स्टाफ दे वे वर्किंग इन शेक. इंजरीज ते एकट्याकूच मातशे तेजे तकले हेड इंजरी आहा आनी बाकीच्यांक मायनर इंजरीज ती. अशें इन्सिडंट फुडें जावचे न्ही म्हणून तुमी कितें हें केला? पळय असो इन्सिडंट हांवें फुडें रिपीट जावपाक जायना म्हणून ऑलरेडी वी हॅव बुक्ड ऑफेन्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर शेक, स्टाफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेक. ऑल्सो वी विल बी सेंडिंग रिपोर्ट टू टुरिझम डिपार्टमेंट asking to take action against these people. And because Kalangut being a tourist destination, we do not want to repeat such type of incidents. And strict action will be initiated if any person involves in such type of incident in future. सकाळच्यान आज जो एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाता, एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, तो पळोवन तुमकां खबरूच आसतले की कलांगूट गांवांत जो आसा तो एक मेजर असॉल्ट जाल्लो आसा. पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार मंगळार दिसा 2 पारचो कलांगूट बिचारूच स्थित आशिल्लो प्लॅनेट गोवा नांवाच्या एका शेकाचेर हो असॉल्ट जाता. खंय तरी स्टार्टींग ताचे जे झगडेचें कारण आसलें ते शुल्लक कारणां वयल्यान ही झगडी जी आसा ती तांची स्टार्ट जाता आनी ताचे झगडेचें रुपांतर इतलें व्हायलंट जाता की ह्याच ज्या शेकाचे स्टाफ आसात 15 ते 20 जाण मेळून एका बेंगलोरियन ट्युरिस्ट ज्याचें नांव कौशत पाशा, 42 ताची वर्सां जावन आसा, बेंगलोरचो तो ट्युरिस्ट हाका मेळोन सगळे जाण ग्रुपान जे आसात ते असॉल्ट करतात. ताका खोटांनी ताच्या तकलेर ताका मारतात आनी आयर्न रॉड्स जे आसात ते घेवन ताका सारकोच वायट परिस्थितीन जो आसा तो ताचेर अटॅक केलो वता. तो अटॅक ताचेर इतलो वर्स्ट सिच्युएशनान जाता की ताच्या तकलेक जे आसात ते खंय तरी 7 ते 8 टाके जे आसात ते पडटात आनी सारको रक्तबंबाळ परिस्थितीन जो आसा तो मनीस थंय मेळटा. आतां क्लोज सोर्सिसा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी आमकां म्हायती मेळटा की हो जो शेक आसा हांगासर पयलीं सुद्दां अशेंच खंय तरी इन्सिडंट खुबश्या फावटी ह्याच शेकाच्या स्टाफा कडल्यान जातना दिसून येतात. खंय तरी हांच्या कडेन पावर आनी एक ते पोझिशन आशिल्ल्या कारणान हे जे स्टाफ आसात हो जो शेक आसा हांच्या कडल्यान अशे जे गैरवेव्हार आसात हे खुबश्या फावटी जातना दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक म्हजे घर हे येवजणेचे अर्ज सादर करपा खातीर 1 वर्साची मुजत वाड केल्या. तशेंच तिवरे वरगांव पंचायतीन आशिल्ल्या कार्यालयांचे 36,886 रुपयांचे भाडे माफ करतले. महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान जनावरांचे खाण विकते घेतले असो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेक घेतला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनाक पयलें डिसिजन वे ऑफ मंथली रेंट फॉर द विलेज पंचायत तिवरे वरगांव अलॉटमेंट प्रिमायसीस इन द मार्शल बस स्टँड. जे PWDच्या रेंटाच्या प्रमाणे जे रेंट जाताले पळय न्ही तांकां जी प्रिमायसीस दिल्या ओके ते वे ऑफ केले. सिन्स तांकां बिल्डींग दिल्या तेन्नाच्या हय इट इज 1122 स्क्वेअर मीटर. Amount according to that 36,886. Proposal for the payment of the invoices of the Veritas legal firm 35,39,000 towards the professioning of the case. Cattle feed from the purchase of the cattle feed from the MAIDC, the Maharashtra government undertaking. It is Maharashtra Agro Industry Development Corporation. Cattle feed purchase त्यांच्याकडनं डायरेक्ट. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड
ऑर्डिनन्स 2026 ताका आमी म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर ऑर्डिनन्स हाडटा. एका वर्सान ती स्कीम जी आहा पळय न्ही ती वाडयता. अगेन फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 कोमुंजाच्या म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर एका वर्साचें एक्सटेन्शन दिता. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39 खाला साखळीच्या 80,926 चौखण मीटर जमनीच्या रुपांतरणाचो प्रस्ताव रद्द करतले. हे विशीं संबंधित मंत्र्याकडेन चर्चा जाल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत हे विशीं पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली. ह्या आदी आमदार विरेश बोरकारान शिरदोन वाठारांतले जमीन रुपांतरणाचेर आंदोलन करून आपले मतदारसंघात जमीन रुपांतरण रद्द करपाक लायिल्लें. 39A म्हज्या मतदारसंघात जो आहा पळय न्ही ताका ऑलरेडी आज हांवूय मिनिस्टरा कडेन उलयलां तें जावचें ना. हांवें सांगलां कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुली इट इज जस्ट क्लोज टू द. हांवें आत्तां मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजनल सुद्दां विड्रॉ कर म्हणून सांगलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीचो हरकत घेवपी अर्ज भायर मारिल्ल्यान आपाचो उमेदवार गितेश नायक हांचो अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मान्य केलो. गितेश नायक हांणी प्रतिज्ञापत्रांत खोटी म्हायती दिल्ल्याचो दावो करीत आमदार कार्लोस फेरेरान आक्षेप घेतिल्लो. आमदार कार्लोस फेरेरान माफी मागूंक ना जाल्यार तांचे आड बदनामीचो खटलो दाखल करपाचो इशारो आपान दिला. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आपाचो उमेदवार गितेश नायक हांणी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरिल्लो. मात उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रांत खोटी म्हायती दिवन तांणी गुन्यांवांची म्हायती लिपयल्ली म्हूण काँग्रेसीन दावो केल्लो. हे विशीं ताणें आक्षेप घेत गितेशाच्या उमेदवारीक हरकत घेतिल्ली. काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकारान वेंचणूक अधिकाऱ्याक उमेदवारीक हरकत घेवपी पत्र सादर केल्लें. ह्या पत्राचेर बुधवारा सुनावणी जाली. दोगांय वटेन युक्तिवाद जावन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाची उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्यान स्विकारलो. आमदार कार्लोस फेरेरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो आपान निशेध केलो. उमेदवार गितेश नायकाचेर केल्ल्या आरोपांचेर कार्लोसान माफी मागची ना जाल्यार बदनामीचो खटलो दाखल करतले असो इशारो आपान दिला. ऑब्जेक्शन फायल केल्लें काँग्रेसीन आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाची तें ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरान भायर उडयलां आनी नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट केलां. एक FIR जाल्ली आशिल्ली ती तेंच्यांनी दाखयली बेंगलोराक केली कर्नाटकान आनी ती आमी आमच्या एफिडेविटान डिस्क्लोज करना म्हणून. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. कारण फॉर्मान डिस्क्लोज करपाक जाय कायद्या प्रमाणे जे रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा सेक्शन 39 आसा तें सांगता की खंयची केस तुजेर आसा ती तुवें डिस्क्लोज करपाक जाय. आनी आमी ताजेर ज्यो केसी आसा त्यो डिस्क्लोज केल्या. कर्नाटकांतली केस आसा आनी आतां काल जी कितें राजस्थानाची केस सांगल्या ती फक्त FIR, त्यो केसी न्ही. कळ्ळें. तेजेर आमी इन्वेस्टिगेशन जातलें, तेजे उपरांत चार्जशीट फायल जातली जातली जावपाना हें सुद्दां खबर ना. सो FIR डिस्क्लोज करपाक नाका आनी हेंच आमी आरोप फुटोवन दिलें. आमचो रिप्लाय काल आमी 3:30 म्हणल्यार फायल केल्लो आनी आज आरोन आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर ताणें तें जर डिस्क्लोज करिनाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जालां. मजगतीं आपूण जात धर्म पळयनासतना सगळ्यांक समान वागणूक दिता अशें आमदार कार्लोस फेरेरान स्पश्ट केलें. आपूण आपाचो उमेदवार गितेश नायकाच्या उमेदवारीचेर हरकत घेतिल्ली मात ती वेंचणूक अधिकाऱ्यान न्हयकारली. देखून मतदारांनी कोणाक मत दिवचें हें जाणून घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें तो उलयलो. काँग्रेस पक्ष डॉक्टर भाटीकार आनी आमी फोटी मारतात म्हणून this is completely wrong. I can understand that you can say irrelevant objections, you can say something else, but you can't say ami photo matale. This is a complete lie, not only of people who have made this statement, but even on behalf of the party it was being made that this ami photo mali. Magi आता फकत कॅन्डिडेट न्ही तेंचे पक्षाचे लिडर आहात ते जातीचे उलोवपाक लागले. हांव जातीचे कांय म्हणना कित्याक आमी गोंयकार तूं जाणा आमी जात धर्म केन्नाच चोयनात. आमी गोंयकार म्हूण पळयतात आनी गोंयकार म्हूण आमी वयतात फुडें आनी आमचें लायफ डेली तेशेंच आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
म्हापशा धुळेर वाठारांत विजन हॉस्पिटलांत सामकार जाल्ल्या स्वय अपघातात केरळाच्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. प्रज्वल करमलकर अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचे दुचाकीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. केपीसीसीचे आदले सचिव गोपाल नायक हांचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्लो प्रकरणात 4 दुबावीत आरोपींक अंकोला पुलिसांनी अटक केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावीत आरोपी गोंयांत पळून वचपाचो यत्न करताले. तेन्ना तपासणे वेळार कारवारांतल्या माजाळी चॅक नाक्याचेर हे दुबावीत सांपडले. ह्या हल्ल्यांत गोपाळ नायकाच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ली. गोंयचो काँग्रेस पक्ष फक्त पेपराचेर घटमूट दिसता. खरें सांगचें म्हळ्यार हो पक्ष कमकुवत जाला अशी टिका ॲडव्होकेट राधाराव ग्राशियस हांणी केली. काँग्रेस फकत साश्टी मालात परिपक्व आसा. जर काँग्रेसीक गोंयभर सत्ता स्थापन करूंक जाय जाल्यार यत्न करचो पडटलो. गोंयच्या राजकारणाचो दिसान दीस दर्जो उणो जायत आसा. आप आनी काँग्रेसींतले कांय उमेदवारांनी आपले सोयी खातीर पक्ष बदलले जाल्यार काँग्रेस हायकमांड फकत गिरीश चोडणकर हाचेच आयकता. ताका लागून काँग्रेस पक्ष फाटी पडत आसा अशें ॲडव्होकेट राधारावाचें म्हणणें. आनी काँग्रेस पळय आहा ते आतां इज ओन्ली ऑन पेपराचेर आहा ती पार्टी. ती पयलीं आहलो ते भाशेन ना. तुका सातारी गेले, सातारी सांकड्या ती सीट राणी कंट्रोल करता, पाली आनी बिचोली. पणजी जी ती सुवाडी बाबूशा ती आहाय. त्या वाटेन कालांगूट गेले जाल्यार तो आहा आमगेलो मायकल. सो काँग्रेस इज नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू ब्रेक इन टू दीज वोट्स. ते रावताय कोणान बसयता म्हणून. आतां फोंडीचो या रवी नायक पळय आसा तो पयलो MGK MLA. तो MG सोडलो, काँग्रेसान गेलो, काँग्रेसाची मिनिस्टर जालो. काँग्रेसान तो डिफेक्ट जालो, BJPन गेलो, BJP मिनिस्टर जालो आनी तो मेलो. आतां तेगेली लिगसी ती तेगे चल्या दिल्या BJPन रितेशाक. लिगसी म्हणजे ही सगळे पार्टीन घुसपाची लिगसी जाली न्ही. आतां दुसरो चोया एणे आपान दवरला जितेश नायक, तो फ्रेंड म्हाजो. तो 2012 UGDPचे बसलो फोंड्या. आयज तो आपाचे बसला. म्हणजे पार्टी हिंगा थिंगा वचपाक कांय येना. तूं एक पार्टी घेवन बसून मुखार वचपाक तयार ना. आनी आतां आमगेले एकचो या कोण तो केतन भाटेकार. तो 2017 पणजे इलेक्शना बसलोलो ऑन गोवा सुरक्षा मंच सुभाष वेलिंगरागे पार्टीचेर. तो पेड जालो. लास्ट टायम तो MGPचेर बसलो फोंड्या. ही लॉस्ट फेर ना. आतां ताका काँग्रेसान बसयला. अरे एश कोन पार्टी केस ग्रो जातली. तुमी हिंगाचे थिंगाचे एकठांय करून भोंवताय जाल्यार ऑल 3 पार्टीज फोंड्या पडले आतां कॅन्डिडेट. दे हॅव अ हिस्ट्री बिहायंड देम. दॅट इज वाय गोंयचें पॉलिटिक्स पाड पडलां आनी गव्हर्मेंटूय पाड पडलो. असो चलता देखून हांव सांगत आसा काँग्रेसाक. आनी कॅप्टनाक सांगलें बाबा तुमी मेळाय आनी लागाय रे कामाक म्हणून सगळ्या भोंवाय म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली कॅप्टनाकूय म्हाका दिसता दिल्ली कॉल्ड क्लाउड नाव. In shots in Delhi are called by Girish Chodhankar. कॅप्टन जालो MP पूण म्हाका दिसता तो व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल विथ हाय कमांड म्हणून. तो आनी तो असोय जाल्यार मातशें सॉफ्ट तो तेज करून बरो हें येना. आनी सगळें गिरीश डिसायड करता हायकमांड करता. आनी इतली तेंपान गिरीश कोण हायकमांडान पाड घायल गोंयांत. तेज पयलीं लुईजीन करतालो. हायकमांडाचे मनीस लुईजीन आहलो. तो गेलो TMC गेलो. आतां गिरीश आहा. These people have no clout here गोंयांत. कांय ना तेंगा. आतां हायकमांड तेंका कितें करता म्हाका खबर ना हें कितें चलता तें. बाणावले वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्या घडणुके वयल्यान 2 गटां मदीं वाद जाल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. हो किरकोळ वाद झगड्यात रुपांतरण जालो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. आमी ती गाडी चालून काडले ते गांवाच्या लोकांक आनी तेंची तापतली मारले. आनी तेणें कितें म्हणलें हांव काडटा म्हणून. मागीर तेणें कितें म्हणलें सगळे काड म्हणून आख्खे गांव क्लीन कर. ते रेडी जाले पूण मारले का. आनी म्हाका फोन मारलो. हांव पावलो तेन्ना ते ग्रूप पण आहले आनी आमी सांगलें उलयता म्हणून क्लीन करया म्हणून. एकटो आहलो तेणें फोन करून सगळे जाणां आपयलो
आनी म्हाजेर अटॅक केलो हांव आसलो आनी 2-3 जाण आसले आमचेर अटॅक केलो टी शर्ट चड दिल्ले तो भितर आसा म्हाका हातीर उडयले ते काडटाय म्हूण तेवूय रेडी जाले एक ह्युमॅनिटी आसता ते मारपाक स्टार्ट केले चाबी बीन गेले जाल्यार ते खंय उडयतले ते गाडयेक उडयना आसले ते उडोवपाक सोदताले ते तेन्ना म्हळ्यार चलतेचा आनी तांकां खबर ते न्यू ते आमचे कामार आसा म्हाका आज मी रॉडीगे फुडें म्हाका फोन येयलो की काणयां गार्बेज उडयलो म्हाका हांव गार्बेज मेळटलो मेंबर सो हांवें म्हणलें कोण आहा तो म्हाका म्हणलो 5 आहा आनी भायर जाय सिटी चेअरमॅन आहा म्हणून सगळ्यांक तीन गेले जाल्यार तेमी कोण उडयले तेमी एडमीट केली आपण साफ करता हांव म्हणलें तो इशू सॉल्व जालो मागीर वॉर्ड पंचान केलें फायन फारीक करपाक पडटा म्हणून म्हणलें ते तेगे सेपरेट कोण ती उडयले ते साफ करपाक पडटा सो साफ करपाक हांव ते सायडा पळोवपाक गेल्लो तेन्ना तो एकलो आसलो तेजे चेडे गेले म्हाका मागीर मारपा येयले तो सायडीन तो नेबर आहा तो वयता ते थांबवले आनी तेंच कन्फ्रंट केलें म्हणून कितें लागून मारपा लागले ते ते यूपी एरियांनी गार्बेज उडोवपाक लागले आम तेंगे यूपी लोकांक आम हें करपाक गार्बेज हाडपाक एवरी डे काली आम साफ केलें हांवें आनी सेल्वीच्या मुड्याच्या भुरग्यांक आनी गार्बेज वर्कर्स आहाय तेमी काल बीन आख्खें साफ केलें 5-6 गमण आमकां गार्बेज तांकां पुलिसेन हाडला हय मेडिकल हाडले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.